II Samuel chapter 4. Ishbaalacho khun. एबना हेब्रोनांत मेलो म्हूण साऊलच्या पुतान आयकतोच ताचे हात कडकडले. आख्खी इस्रायल पोरजा आकांताक सांपडली. साऊलच्या पुता सांगाती दोग मनीस आसले. ते फौजेचे अधिकारी आसले. एकल्याचे नांव बाना आनी दुसऱ्याचे रेखा. ते बेरूत नोगरांतले बेंजामिनाच्या कुलयेंतले रिमोनाचे पूत. आनी बेरोत नोगराक बेंजामिनाच्या वांट्यांतले एक नोगोर म्हूण हिशोबाक धरताले. बेरोतांतले नीज रावपी गितायमांत पळून गेले आनी आयचो दीस पर्यंत ते थंय बिराड करून आसात. साऊलच्या पुता जोनाथनाक एक पूत आसलो. तो दोनी पांयांनी लongddo आसलो. जेझरेेलांत thaun साऊलची आनी जोनाथानाची खबोर आयली तेदना तो 5 वर्सांचो आसलो. त्या वेळी ताच्या chakornin ताका ghetlo आनी पळापळ काडली आनी ती उटावली पळून वेताना भुरगो पडलो आनी थोंटो जालो. ताचें नांव मेरीबाल. बेरूत नोगरांतले रिमोनाचे पूत रेकाब आनी बाना भायर सरले आनी 2 पारच्या वोतान इशबालाच्या घरा आयले. इशबाल आपले खाटीर 2 पारचो विसव घेतालो. दार राखपी अस्तोरी गंव नितोल कोत्ताली. थंयच ती झेमेवंक लागली. रेकाब आनी ताचो भाव बाना चोरयां तिचे कुशीच्यान गेले आनी घरांत भितर सरले. ते नीट इशबालाच्या न्हिदपाचे कुडींत रिगले. तो सुस्त न्हिदून पडलोलो आसलो. तांणी ताचेर हात घालो आनी ताचो जीव काडलो. ताची गोमटी कातरली आनी ती घेवन जॉर्डनांतले पांय वाटेंतल्यान आख्खी रात चलून गेले. तांणी इशबालाची तकली हेब्रोनांत दाविदाशी हाडली आनी ताका म्हणलें, पळय, तुजो जीव काडूंक सोदतल्या तुज्या दुस्माना साऊलच्या पुता इशबालाची तकली आयज सर्वेस्परान बदलो घेवचे खातीर साऊलूक आनी ताच्या घोराण्याक म्हज्या दोनया राजाचे अधीन केले. दाविदान रेकाबाक आनी ताच्या भावा बानाक जबाब दिवन म्हणलें, म्हाका सगळ्या संकोश्टांतलो निवारलोल्या जिव्या देवाच्या नांवान सोपूत दितां. आपूण बरी खबर घेवन आयलां म्हूण समजून जेन्ना कोण एकल्यान म्हाका म्हणलें, पळय, साऊल मेलो, तेन्ना हांवें ताका धरलो आनी जिकलागांत मारून उडयलो. हे तरेन ताणें हाडलोले बरे खबरे खातीर हांवें इनाम दिलो. ताच्याच घरांत ताचे खातीर एका प्रमाणीक मनशाक वायटोवे मनीस मारून उडयतात तेन्ना तांकां हाचेहून अदीक खास्त फावो न्हय? आतां तुमच्या हातांनी काडलोल्या रक्ताचो बदलो हांवें घेवचो न्हय आनी तुमकां हांवें दोत्तोरे वयले नाटक करचें न्हय? आनी दाविदान आपल्या सेवकांक हुकूम घालो आनी ताणें तांकां मारून उडयले आनी तांचे हात आनी पांय कातरले आनी हेब्रोनाचे तळये वयर लांबयले. पूण तांणी इशबालाची तकली घेतली आनी हेब्रोनांत आसलोल्या एबनराचे समाधींत ती निखिपिली. देवाचें उतोरें.